आज मुख्यमंत्री साहेबाक हांव चडांत चड ताणें बरें गोंयची उदरगत केल्ली आसा आनी हाजे फुडें बरी उदरगत करतली, हातूंत कसलोच दिमाग ना. डायनेमीक आमकां मुख्यमंत्री मेळ्ळो आसा. लोक कितेंय म्हणून पण तातूंत ताका थोडे दीस मातशें अपयश आयलें, पण आतां यशाच्या शिखरार पावलो आसा आमचो मुख्यमंत्री. चडांत चड तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. शांतादुर्गे कडेन जेजू इस्तिरा क्रिस्ता कडेन तुमकां अशेंच फुडें यशाची पायरी तुमी गाठून गोंयचें नांव जगभरार तुमी गाजोवचें. आमच्या खुबशीं चुकां घडलेली आहा, तुमकां खबर ना, घडलेली आसा, मान्य करता हांव. तांच्या चुकां बद्दल हांव माफी मागता. मुख्यमंत्री साहेब, हांव मागता माफी. ती चूक घडली ते देव सुद्दां माफ करता, पण आमी लोकांनी सुद्दां माफ करपाक शिकपाक जाय. जेन्ना बर्थडे आयिल्लो पळय तेन्ना तुमी आशिल्ले, मन की बात म्हणून सांगिल्लें हांवें ताका मातसो घेयात म्हणून. घेतलो तुमी, पण आतां मातशी चूक घडल्या, ताका कितें करतलो? चुके बद्दल माफी करूंकूच जाय. जेन्ना युद्ध पेट्टा, सोल्जर झगडटा करता तेन्ना ते शरण येता, तांकां माफ करपाचें सगळें लॉ एंड ऑर्डर सांगता. तशेंच हांच्यांनी चूक केल्या, देवळान वचून खुर्सा कडेन वचून खुबशी चूक केल्या, मानता हांव. भटान सत्य उलोवपाक जाय, भटान सत्य उलोवपाक जाय, मानता. पण 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 माफ करपाचें काम भटाचें आसता आनी पाद्रीचें आसता. पाद्रीन आनी भटान बरो संदेश दिवंक जाय, तुमकां बरें गिन्यान दिवंक जाय. हांव एवरी फ्रायडे बरो संदेश दिता. चर्चीन सुद्दां दिता आसतलो फादर, बरो संदेश दिता. फादर न्ही सारकें अरे येता खंय. तेन्ना आमी बरो संदेश दिवपाक जाय. तेन्ना आनी चड उलयना. सगल्यांक आतां नाताळ लागीं पावलेलो आसा, 2 दीस उरल्या. सगल्यांनी बऱ्या भाशेन नाताळ सण मनोवया. तेन्ना सगल्यांक जमिल्ल्यांक बाबू भटाचो परत नमस्कार. सगल्यांक देव बरें करूं.